रचलो. नदर मारून पयल्यार आमी ह्या पातकी दोळ्यांनी आदल्यो चालरीती आतां उरोंक ना. सुदारप जाला गांव गांवांनी. चेडू जल्मत जाल्यार पाय माय रडत दुकानी. आतां चेड्या परस चेडवां हुशार जाल्या वेतातूय सगल्याच कामांनी. आदी चेडू जल्मल्यार तोंडाचेर पडो काडू नाटक करूंक सोदी सुकुलेत आसतना पाडू. नासतना थोड्यांनी हे पोरी आदारूच इतल्या गोराब्यांनी आयले लोटोन ते मारे कारदू. चेडू वाडोन व्हड जातोच पाय माय नाका जाताले. काजार करूंक ओजारांनी रीण तांकां काडचे पडटाले. दोन देणे दिवन पासून चेडवाक सूख मेळ्ळो नासले. ल्हानवी कायेन खालतेपणान गारान वागोन रावताले. तो त्यो पातां उरोंक ना. बदल्ला चाट संवसाराचे बिजऱ्यांतल्या सुकण्या पोरी जिवीत आसले तिचे वचोंक जाय तो गोवान धाडल्यारूच वचपाचे. आयच्या समाजान पळय उदार जायत गेला जिवीत वस्तोरेचे. या सुदोल्लेल्या समाजान वस्तोऱ्याचे नशीब उकोडलां. वडिलांच्या आशिर्वादान नेटार मुखार पावल मारलां. बरें शिकोप करून भारत देशाक नांव हाडलां. चेड्या परस चेडवां हुशार म्हणून आयज समाजाक दाखोवन दिलां. सुदरलेल्या समाजान चेडवां बरींच फुडें पावल्या. व्हडल्या व्हडल्या ऑफिसांनी ती कामां करूंक लागल्या. पळोवन चेड्याची मनां आतां घुस्पल्या. दादलो कोत्ता तेका बायलेच्यानूय करूंक जाता. संवसाराक पोट जोडल्या. दादलो कोत्ता तेका बायलेच्यानूय करूंक जाता.
जोडल्या. एनी मुझे गोरकांनी आज 30 वर्सां जाली आमच्या काजार सगळ्यांत जोडल्या आनी ह्या 30 वर्सांनी तुवें म्हाका जायतें सूख दिलां. फुडें सोजमोता ह्या फुडें तूं म्हाका सूख दितलें. मार्कस मोचे गोरकार हांव एक फोन नशिबोन गोरकार तुजे असलो गोरकार म्हाका फावो सांग. बरें न्ही म्हाका मातशें बँकान काम आसा हांव येता आनी रोखडोच येता. बहुत सारी रोखडोच यो तूं तर बरे भाशेन चलाय तुका मातसो उशीर जालो जाल्यार म्हाका बेश्टोच हुस्को जाता. भिया नाका बाय हांव येता रोखडोच येता. खेळो Poi gorkar mokota mozo Maka bilkul mognare tazo Fokota mokotali Voitacha dudwazo Gouta mozo Sarkot bozo Aşa bagoyli aven moji Farsota pui gowaci Kireskaya koteli moji Komozo gewun botolo Kotti bigeci कितलो वेळ चलो रॉबर्टाचो न्ही येवंक ना. हा बायलान एकट्याचो मोग कोत्ता पूण भितरल्या दुसऱ्याचोच. म्हज्या गोरकाराक हांवें सारको मोजोच करून दवरला पूण ताका बाबड्याक खबर ना ह्या म्हज्या काळजाचो दोरी दुसरोच आसा म्हणून. कितें जालें न्ही हांव दारार मारिनासतना भितर सरलो म्हूण तूं म्हज्या रागार जालें. रागार हरीक तुजे हरीक कित्याक पळय रॉबर्ट आयज कितली वर्सां जाली आमी एकामेकाचो गुपीत मोग कोत्ता. रॉबर्ट आयज हांवें तुका तुज्या आवडीची केक हाडला राव हांव रोखडीच घेवन आयली. म्हज्या नशिबान भांगराचे तांती दिवपी गोमी म्हाका फावो जाल्या. वा रॉबर्ट तू एकलोच कितें उलयता. हा सोजमलीक तू तुज्या बिझनसार उलयता न्हय पूण ती खबर सो पळय हांवें तुका तुज्या आवडीची केक हाडल्या आनी ही केक हांव तुका म्हज्या हातान खावयतली. मामी हे सगळें चलता तें कितें हांव आयकून जाणा आसलो तुमी दोगांय गुपीत मोग करतात म्हणून पूण तुमी म्हाका केन्नाच सांपडोंक नासली. आयज सांपडल्यान पळय कशी डॅडी येतोच डॅडी तुमची सगळी खबर सांगून तुमच्या भायर काडिना जाल्यार हांवूच न्हय तो एरान. एरी म्हाका भिरांत दिसता आमच्या मोगाची खबर एरनान तुज्या गोरकाराक सांगली आनी तेणें तुका घरांतले भायर काडलें जाल्यार. रॉबर्ट ते पासून तू कांयच भियेनाका. हांव ह्या घरांतल्या पावां भायर घालचे आदी हांव पयलीं त्या देंवचाराक ह्या घरांतलो भायर घालतली. बरें तर येता. हेरन आयज हांव तुका एक लिसांव शिकयतली. आनी के लिसांव तूं सासणाक तुज्या मोतीन बोट खूब रासरून रावतलो आनी घे म्हजें डिसिजन फायनल. तू कानी घेतो गेमी इंटरेस्ट लागलो. तू सस्मता पळय तसली गेम न्हय ती. केसो गेम धरती म्हाका खेळपा सांग किंवा मेळटायल्या आयज मुगे सांगतो फ्री हा. तू ती गेम खेळपाक तू उपकारचो ना. तू मुगे सुमार कोता हांव सगळे वाटे फिट हा. सांग कसली गेम खेळपा जाय. मोगाची. अरे जॅक्सन तुका कितें जालें. कांय ना मातशी स्लीप जालो. चल सांग सांग रेडी हा खेळपाक. आनी कितें करपाक. गेम खेळपाक कोणाशी. तू कोडे कितें? ना 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 तुगे फ्रेंडा कोडे. अरे जॅक्सन मरे एकाने आता येवपा जालोलो बोर तर हांव वयता. वेताय राव
मोग सोंपलो कितें हेरन तू तुझे तोंड सांबाळून उलय के हे दाव सर तुका म्हाका आनी कित्याक म्हजें तोंड बंद करूं ना तुझे तोंड उक्ते करपाक आता सांग तुझ्या डॅडी आमच्या मोगाची खबर आणि पळोवया तुझो डॅडी कोणाचे आयकता ते मोचे को तुझे and this is my challenge to you आमी चोडी उडोवची ती नाकाय उठटा तो मनीस सदांच बुडटा असली गोत तुजी जाय पूण म्हाका कित्याक पडला म्हाका हे 10,000 रुपया मेळ्ळेच आसात आयचो दिसा हांव बरो खुशालकायेन सांगतलो हे कपडे चेंज करून हांव रोखडोच येता मार्कस किती बरोच लेट झालो काका यो कितलो उशीर कित्याक जालो काय हा हो पळयतो याचा हांव आतां अशें करतली म्हजी केस बी सोडटली आनी मार्कसाक सांगतली एरनान म्हाका बरेंच मारलें म्हणून आनी खंयच्या मोगान पिचो चललो गोरकार खरेंच सजबतलो ओय हांव आतां अशेंच करतली एली हे कितें म्हाका मातसो येवपाक उशीर जालो म्हूण इतलें म्हजे रागार आनी कितें तूं रडटा होय पूण कित्याक हांव रडटा ज्या भुरग्याक आमी पसून ल्हानाचो व्हड केलेलो आयज तेच भुरग्याक म्हाका मार मारलो देखून तूं जाणा मार्कस ताणें म्हाजेर खोटो मारला म्हाका जॉब घेवन उडयला आनी म्हज्या केसांक धरून म्हाका खूब मारले मार्कस खूब मारले एरना तुजेर हात उखल्लो होय तर कित्याक ताका खूंय 10,000 जाय आसले हांवें सगळे तुजे लागीं माग म्हणून सारकें जितलो ताका राग आयलो आनी ताणें म्हजेर हात उबारलो एरना तुजेर हात उखल्लो एरना तुजेर हात उखल्लो एरन एरन कितें जालें डॅडी आनी बाबा कित्याक जे सुडे हांवें पोसलेले म्हजें घर राखपाक आनी आयज तेच सुडे कित्याक काय म्हणलें म्हाका भोकूंक पावले जे वस्तुरीन म्हाका जल्म मेळ्ळा ती वस्तुरी न्हय पूण ती एक अरे तू तुझे तोंड सांभाळून उलय इतलो वेळ तुझा शर्मा हांवें उगीच रावन आयकलो अरे पोस घ्या तुका कितें दिसता हांव तुजी मम्मी आनी खूब असो गोरका तुजो डॅडी म्हणून कोण जाणा तूं गोंयच्या फुलगोड्याचो पळयतो हांवें तुका पोसून ल्हानाचो व्हड केलो देखून जायचो ते सामको पोवचो पडलो ना मामी हांव पोसको न्हय मामी तूं म्हजी फकाणां कोत्ता म्हणून सांग पळय डॅडी मामी म्हाका पोसको म्हणटा हांव पोसको डॅडी वय तूं जावन आसाय पोसको देखून तुका ह्या घरान रावपाक कसलोच अधिकार ना डॅडी मामीचें आयकोन तूं म्हाका घरांतले भायर सोडून वच म्हणटा डॅडी जाल्यार तयार आसा हें घर सोडून वचपाक म्हाका जाय हें घर एक देव मंदीर जालेलें न्हय तें बाजारा बरी तें बाजारी जालेलें आनी कोणूय तर ह्या घराची वाट लावन सोदता जाल्यार हांव ताका केन्नाच बऱ्यान सोडचो ना म्हाका तुजे असल्याची गरज ना म्हजो एक पूत आसा आनी तो परदेसान नोकरी करता आनी ही पळय संवसारान इतली उंची वच म्हजे वृत्ती घेवता कारण म्हजे कडेन गिरेस्त काय भरल्या देखून जाणाय डॅडी तुजेच भाशेन ह्यो गिरेस भाटकार आसलो तो आपल्या धुडवांचेर उठ्ठालो गोरिबांक तो वायट नदरेन पळयतालो एक दीस तो मोटर घेवन येतना ताका मारेकार एक्सिडेंट घडलो तो हातुंदार पडलो ताचो कास्तीक काडचो पडटा म्हणून ताची बायल भुरगीं ताका सोडून गेली थोड्याच तेंपान तो भाटकार सोंपलो जाल्यार सांग म्हाका डॅडी तो आपली गिरायस्काय आपल्या सांगाताक घेवन फोंडान गेलो अरे म्हाका तुजी ती शाणपणां सांगो नाका हांवें तुका सांगला ह्या घरांतलो वच म्हणून भितर वच तुजे रोप घे आनी आतां घरांतलो भायर सरून वच डार्लिंग तू बसो कितलो मोग करता ते आयज म्हाका खबर सगळेच कोरतात तुजे सारके आसले जाल्यार कितले बरे जावपाचे न्हय पळय आनी तूं तर जाणाय हांव फाल्यां परदेसान वता म्हणून आनी हांव परदेसान गेल्या उपरांत तूं एकसुरें उरतलें मार्कस तेच पासून हांव तुका सांगूंक सोदी एरना ह्याच आमच्याच घरान रावून दी म्हणून पूण ताणें तुजेर पोतून त्या पासून तू कांयच भियेना काय ते सगळे आपणून घेतली एरन तुवें एक घर सोडून वचपाची गरज ना पूण डॅडी ताका हांवें सजमायला पूण हे फुडें